नमस्कार. आज आमच्या वांगडा राजमाची ह्या कार्यावळीन आसा भोवमानेस्त मिस्टर निलेश काब्राल, जे जावन आसा आमच्या गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर. आणि विजे बाबतीन सगळें तांच्या हातान आसा आनी ते पळयतात. गोंयान अशें म्हणटा की आमी खुबशे लोक सुखी गोंयचे, कित्याक चडश्यो डिफिकल्टी आमकां गोंयान ना. पण पावराच्या बाबतीन ना म्हटल्यारूय केन्ना केन्ना अश्यो डिफिकल्टी येता की लोक सामके त्रास येता लोकांक वाजेता लोक सगळे की आत्तां परतो एकदां दोनदा तीनदा चारदा पांच फावटी पावर चल्लो रातचो. आनी जेन्ना उकाळ्याचे दीस आसता गरमेचे तेन्ना तर आनी सोसूंक जायना. ताका लागून आज आमी ठरयलें की आमचो बाब निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर तांचे कडेन आमी आयज उलयतले, कित्याक कांय डिफिकल्टी आहा पळय त्यो. तर निलेश बाब, एक म्हणल्यार अशें म्हणटा की गोंयांक पावर शॉर्टेज ना. पावर शॉर्टेज ना म्हणटात सगळे जाण. आनी ट्रान्समिशन इश्यू जो आसा पळय, ते ट्रान्समिशन इश्यू खातीर म्हणटा लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. ना, गोंयान पावर शॉर्टेज ना ते हांवूच म्हणटा. पूण गांवांत पावर शॉर्टेज केन्ना जाता? सी, रिडंडन्सी आसता. रिडंडन्सी म्हणल्यार ही लायन जी आसा वायरलेसीची ना, एका केबल येता. सो इतल्या किलोमिटरांनी पयस येता, किलोमिटरांतल्यान येता ते पयस जो येता ताका मदीं मदीं शॉर्ट टॉपेज आसता. आनी आतां जे आमकां दोन कडेन सप्लाय जाता, एक महाराष्ट्रा कडल्यान म्हणजे ग्रिडांतल्यान येता, महाराष्ट्रा ग्रीड सायडीन, कर्नाटका ग्रीड सायडीन. आनी रिडंडन्सी म्हणल्यार ताका कनेक्टींग ग्रीड आसपाक जाय. सो आमचे कडेन कनेक्टींग ग्रीड एट 400 kVA ना. आतां आमचे 220 kV जो पावर येता तो महाराष्ट्रा सायडीन येता, थोडो एक लायन दोन लायन येता आनी कर्नाटका सायडीन दोन लायनी येता. सो हांगा कितें जाता की वेन पावर जेन्ना आमकां मेवता इन द ग्रीड, म्हणजे आमचे नॅशनल ग्रीड आसा, वन नेशन वन ग्रीड, आतां एक देड वर्स जालें केल्यात, वन नेशन वन ग्रीड. म्हणजे वी कॅन बाय पावर फ्रॉम एनीवेअर इन इंडिया अँड वी कॅन ब्रिंग इट हियर ऑन द ट्रान्समिशन चार्जीस. 40 पैसे 35 पैसा ट्रान्समिशन पर युनिट चार्जीस आमकां फारीक करूंक पडटा. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. आतां पावर ना हे 100%, पूण पावर हाडपाक जाय, गोंयान पावर येवपाक जाय. आनी हो कसो येवपाचो जाल्यार वी हॅव टू ट्रान्समीट इट फ्रॉम डिफरंट सेक्शन्स इन टू गोवा. सो आतां जेन्ना हो रिडंडन्सी पयरचेर पळय, आतां मुंबय जालें पळय, मुंबय थंय सगळे बंद जाले, ऑलमोस्ट कितलेच वरां बंद जाले. सो वॉट वॉज द रिजन? बिकॉज दे डीड नॉट हॅव अ रिडंडन्सी. म्हणजे ही जर लायन शॉर्ट जाली दुसरे सायडीन पावर येवपाक हाडूंक मेळोवपाक जाय. आतां आमी गोंयान कशें जाला, दोनूच कडेन एक तर थिवी नाजाल्यार सावथाकसून आमकां शेल्डे, ह्या दोनूच आमचे स्टेशन्स आहा. मदीं समजा थिवीसून बंद पडलें जाल्यार कोंगुटे बी कितें एक धाकटे प्रोजेक्ट आसलो जाल्यार थंयसून तरी लायन घेवंक मेळटाली. तशी परिस्थिती आमची ना. कितें आसा न्ही, आमचें पावर कितें आसा, EHV स्टेशन म्हणजे 400 kVA, 220 kVA और 110 kVA, मागीर 33 kVA, 11 kVA आनी मागीर डोमेस्टीक ट्रान्सफॉर्मर. दिस इज द सेक्शन. आतां आमची गोंयान 54 सबस्टेशनां आसा. तितले 5 सबस्टेशनां, 6 सबस्टेशनां आमची EHV हाय, एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज. फोंड्या आसा, थिवी आसा, आमोण्या आसा, शेल्डे आसा, कुंकोळे आसा, अशी 5 आसा. पूण तांकां पावर येवपाक जाय. ती पावर जर येयली, ही सगळी आमचो आयडिया इज टू मेक अ रिंग मेकॅनिझम वेर इफ आतां महाराष्ट्रा सायडीन जर बंद पडलो जाल्यार आमी कर्नाटका सायडीन आतां तो आख्या गोंयांत दिवपाक मेळटा. सो एका आमी सिस्टम हो जो आतां तामनार लायन म्हणटा पळय, तीच टू मेक इट रिंग फिडींग सिस्टम. ती गोंयान आतां 400 kVA ना, 220 kVA इज नॉट इनफ. तामनार हो प्रोजेक्ट 400 kVA फॉर रिंग फिडींग. म्हणजे महाराष्ट्रा सायडीन बंद पडलो. आतां कालूच जालें, काल एक्चुली सावथाक 2 वरां 1.5 वरां लायट नाशिल्ली, नॉर्थाकूय नाशिल्ली. एंटायर सर्किट तांचे दोन येताले ते महाराष्ट्राचे ते ब्रेकडावन जाले. आनी मागीर कर्नाटकाचे सप्लाय येतालो तोय ब्रेकडावन जालो. बिकॉज हे ओल्ड सर्किट्स. आनी 220 kVA म्हणजे खरें म्हटल्यार जे ट्रान्समिशन जे आसा तेतून फॉल्ट येता. ट्रान्समिशना खातीर प्रॉब्लेम आतां इलेक्ट्रिकल आयटम, इलेक्ट्रॉनिक आयटम आसता ते फॉल्ट जाता, ताका सारकें करूंक पडटा. पूण गोंयान कितें आसा, इवन दो वी डोंट जनरेट पावर, आमकां नॅशनल ग्रिडा कडेन वी कॅन बाय पावर. वी कॅन बाय. आतां SLDC चालू केल्या, हांवें 24 वरां SLD चालू केल्या. यू कॅन बाय द पावर ऑफ द डे, द प्रिवियस डे. म्हणजे आमकां कळटा हांगा पावर चड लागतलो, फाल्यां वी कॅन बाय. वी हॅव गॉट 2 टायप्स ऑफ पावर, कमिटेड पावर सप्लाय अँड सेकंड इज पावर सप्लाय बाय द अनऑर्गनायज. म्हणजे खंय तरी डिमांड जर जालें जाल्यार रातचे आमी बसून करता आनी रातचे SLDC बसता आनी वी बाय पावर फ्रॉम द ग्रीड. सो दोन भाशेचे पावर गोंयान जाता. सो इश्यू कितें आहा दॅट 400 kVA लायन हे दोन्ही कनेक्ट केल्यार इट विल बी रिडंडन्सी. म्हणजे एक जर खंय बंद पडले दुसऱ्या सायडीन आमकां दिवपाक मेळटलें. दॅट इज वाय दीस लायन इज रिक्वायर्ड. आनी गोंयान पावर आसा हो मेळपाक शकता, 100% गॅरंटी. देर इज नो इश्यू एट ऑल. पूण जशें सांगला न्ही, 3 सर्कीट येता आमच्या महाराष्ट्राच्यान. एक सर्कीट जर मोडलें जाल्यार डब करून सगळ्यांक मागीर पावर कट करूंक पडटा.
सो दीस आर ऑल इलेक्ट्रिकल लायन्स वीच वील हॅव फॉल्ट्स कित्याक तेका फॉल्ट जे आसा इन्सुलेटर आसा एवरी पोलाचेर एकूच सर्किटाचेर 3-3, 4-4 इन्सुलेटर आसता आनी एवरी पोला वयल्यान से मे बी 60 meters 70 meters अवे दीस बिगर लायन्स or 100 meters अवे बिगर लायन्स तेका इन्सुलेटर फेल जाताच तूं चेंज केलें म्हणून ते उरतलें अशें ना इट इज फॉर डिफरंट फॅक्टर्स सो गोवान इन द स्टेट ऑफ गोवा देर इज पावर अवेलेबल but infrastructure for doing a dedicated ring feeding mechanism which is a must in today's world has to be developed. पळय आतां अशें म्हणटा की दर वर्सा पावर डिमांड इन्क्रीजीस एवरी इयर and it increases by 3% every year. At least 3% every year. 5%. I put a white paper dillo. You say it is 5%. I say it is 3%. But 2% is more still. But how this will be taken care of? That's not so. I have given a white paper. I studied for last 10 years. I put release केला. तुम्ही दाखल असतलो तुमच्या TV channel. म्हणजे white paper भितर how gradually power is increasing in all sectors. Whether domestic, how many consumers have increased. What is the power consumption increase? Whether it is domestic, industry, सगळ्याचे हांवें white paper दिलो. So on an average for domestic 5% increase in consumers also increase in power supply. In industry it is hardly 1%. So they may be consuming more, but it is an increase of consumption. So from आता as of today म्हणजे कालचे आमची मे महिन्याचो गेल्या वर्साक maximum power demand 650 megawatts of power on one. We assume that 650 megawatts was एक दिसाक आमी युटिलायज केलो आख्खे 24 hours. So we take it as a peak demand. So we have reached 650 megawatts of power. As of today, काल जाल्यार म्हाका आसा 570, 580 जाल्लो आसा. So it fluctuates. So maximum demand, we have to take maximum demand into consideration and make infrastructure for the same. आतां पळय लोड शेडिंग असलें गोंयान व्हडलेशें लोड शेडिंग जायनासलें हे आमी पळयलां इवन कर्नाटका सारक्या राज्यान जर गेले जाल्यार तेंचे एवरी अवर देर इज अ ब्रेक दे लोड शेडिंग तेंचें अशें चलता एक वरान ब्रेक घेता मागीर एक 10 मिनटांनी किंवा 15 मिनटांनी नाल्यार अर्द्या वरान परत सुरू करता गोंयांक आमकां तशें व्हडलेंशें ना आनी लोड शेडिंग सुद्दां गोंयान स्टार्ट जालां पळय तेन्ना आतां कितें जालें आतां लॉकडावन जाल्ल्या कारणान हॉटेल इंडस्ट्री बंद आसल्या कारणान परत लोड शेडिंगाचें हें प्रॉब्लेम मातशें सॉल्व जालें पण आतां जर ओपन जालें सगळें आनी जर हॉटेल इंडस्ट्री जर परत स्टार्ट जाल्यो जाल्यार त्यांचो डिमांड पुरो करपा खातीर कितें तुमी चिंतलां ना कितें आसा न्ही लोड शेडिंग जशें आमचो एक भाग आसा तिराकोल तो गोंयान आसा पूण गोंयच्यान पावर तेका वचना तेका महाराष्ट्राच्यान रेड्डींतल्यान पावर आमी गव्हर्मेंट घेता आनी वी पे दॅट गव्हर्मेंट टॅरीफ इज व्हेरी हाय बट वी सबसिडायझर टेम्परेचर तांकां दिता थंय एवरी मंडे सकाळीं ऑलमोस्ट 6-7 वरां तांकां ब्रेक नो पावर सो दॅट इज हाव वॉट यू कॉल पावर शेडिंग गोंयान तशें आजुनूय करूंक ना गोंयान पावर शेडिंग जाता ओन्ली इफ देर इज अ ब्रेक डावन आनी जे तुमी सांगता की हॉटेलां आतां चालू जातली आनी तांकां पावर दिवपाक जाय सारकें उलयलें तुमी सो दॅट इज वाय वी हॅव टू थिंक ऑफ द फ्युचरिस्टीक 5% वाडटा म्हणटा आमी तोंडान म्हणटा बट इट इज वॉल्युमिनस एवरी इयर जो क्वॉन्टिटी वाडटा जशें 5% ऑन 650 megawatts इफ यू कॅल्क्युलेट 630 ऑलमोस्ट 30 megawatts फुडल्या वर्सा म्हणल्यार 680 जातलो तेज्या फुडल्या म्हणल्यार 740 जातलो बट इट विल गो इन 4 वर्सांनी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो कम जातलो सो वी हॅव टू प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड दॅट इज वाय वी दॅट तामनार म्हणटा पळय प्रोजेक्ट इट इज पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू सी दॅट नेक्स्ट 10 years वी शूड नॉट सफर सो दीस इज वॉट दॅट इज लायन एंड आय कॅन एश्युअर यू की आतां जे आसा बिकॉज आतां जे देंवला ते तुका सांगला 650 megawatts आसलो तो आतां 580 पावला सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर बट इट इज क्रम्बलिंग सो वी हॅव टू आमी करपाक जाय कॅन यू बी लिटल बीट एक्सप्लिसिट ऑन तामनार प्रोजेक्ट वो खंय आसतलो कसो येतलो कशो कितें ताजो आमकां गोंयाक फायदो जाता आतां इश्यू जाला पळय पब्लिका मदें 2 गोश्टी की डबल ट्रॅकिंग करता हें करता तें करता आनी कोल गोंयान लासतलो आनी आमी पावर दितलो आज देशभर कोलाची जी आसा इट इज देर आर 2 types ऑफ पावर वन इज many types of power. One major is coal power. 80% is thermal power जो बर्न करून कोल बर्न करून ताका इलेक्ट्रिसिटी दिता गोंयान तितले जाता सो नाव इश्यू कितें आसा तामनार प्रोजेक्ट इज ब्रिंगींग अ डिस्ट्रिब्युशन लायन तामनारा देर इज नो पावर प्लांट जनरेशन इन गोवा It is coming again from Karnataka. Yeah, it is, but लोकांचे हें आसा की गोंयान ते तामनार पावर जनरेट करतले गोंयान पावर जनरेट करना इट इज कमिंग फ्रॉम नरेंद्र and it's a big line coming to Goa and it ends in Goa. In between there are tappings for other people, but when it's coming to Goa it ends in Goa and 28 to 30% of the power which is being brought by the line is going to be used in Goa.
So this is Tamnar project. Now there are 4 parts of this Tamnar project. One is the line coming via Anmod. They already 2 लाईनी आमचे येता 110 kV येता आणि 220 kV तेच येता ते साडीचे जाता इतले वर्सां पयलीं घातलेले तेन्ना झाडां मारली तेन्ना खांदे मारले तेन्ना खुबशी गोश्टी केल्यो थंय पिलर आसा आणि थंय ऑलरेडी लायन आसा एक्झिस्टींग हेजे सायडीन आतां these 2 lines are coming from the national park. And now this is we have shifted because lining national park has got more importance than a wildlife sanctuary, where is the park. So this line is being shifted on the boundary of the national park, and it is coming to Goa. It is coming at one location. It is exactly where the other 2 lines starts, and the other location is where it ends. All 3 lines meet together. Only thing is a route दूसरा केलेलो आसा. It is to save the national park and take it on the boundary. Now this line is required looking at the growing increase of power in Goa. आता थोडे म्हणटा इंडस्ट्रीकूच वाठार कितें जावं इंडस्ट्री देखून पावर घेता ते गोंया खातीरूच इंडस्ट्री ती कोणाक जरी मागता कोणूय मागता पावर तर दिवपाक जाय. सो वी शूड बी एबल टू गिव पावर टू देम. सो ते इंडस्ट्री जाता बरी इंडस्ट्री जाता आमी रेड इंडस्ट्री करना. सो वॉट एवर इंडस्ट्री कम्स इवन इफ टुमोरो IIT पार्क करता जाल्यार वी रिक्वायर टू गिव देम पावर 24 hours. सो दिस इज वॉट इट इज. आणि अशें म्हणटा की इवन सायंटिस्ट से यू कॅन जनरेट पावर फ्रॉम सोलर अँड फ्रॉम विंड पावर ऑल्सो. म्हणटकीच हे जे प्रोजेक्ट्स आतां आमी घेता एनर्जीची हो नवो तमनार प्रोजेक्ट म्हणटा पळय तो आतां परत आमी लोकां कडल्यानूच घेतले. गोंयाक फ्री जाल्यार 57 इयर्स जाली आतां 57 वर्सां जालीं. 1961 येस 1961 वी वेर लिबरेटेड आनी 57 इयर्स जालीं. इतकी वर्सां आतां सरकार चलता आमचें. वेगवेगळ्यो पार्टी येता राज्य करता गोंयचेर सगळे मंत्री जाता मंत्री सगळे पावर मिनिस्टर जाता सगळे जाता. पूण खंयसरूच कित्याक सरकारान प्रयत्न करूंक ना केन्नाच की बाबा आपलें एक पावर जनरेटर युनिट आसचें म्हणून जनरेशन केला. 2 गोष्टी आसा. आणि एज अ पावर मिनिस्टर वॉट इज युअर टेक ऑन दिस. देर आर 2 थिंग्स. 2 गोष्टी आसा. एक थर्मल पॉवर गोंयान एक फक्त ट्रान्सपोर्ट करता इतलो बोवाळ करता आनी थर्मल प्लांट जो मेजर सोर्स ऑफ पॉवर देशभर आसा कोल जेन्ना बंद करता कोल बंद करतरी खुबशे पोल्युशन जाता फ्लायस जाता खुबशी गोश्टी जाता. सो दॅट इज नॉट एडवायजेबल इन गोवा. पूण कोणें तेजेर रिस्क घालूं ना. फाटीं एक प्लांट हांगा घातलेलो गॅस बेस्ड रिलायन्सान घातलेलो. पूण तेजें कितें आसा गोंयान आतां ₹1.40 युनिट चालू जाता आनी गोज अप टू ₹4 ₹3.85 ₹4 मॅक्झिमम टॅरिफ जे डॉमेस्टीक आसा तेजेर जेन्ना रिलायन्सान तो प्लांट घातलेलो तेका ₹13 टॅरिफ आशिल्ले. सो वेर दीस हू इज गोइंग टू बाय दीस पॉवर. सो वॉट इज द यूज ऑफ दीस पॉवर. सो कोल इज अ सिस्टम वेर इट इज चीप पॉवर मेवता. दीस इज वन. सेकंडली तुमी सांगले पळय सोलर विंड बी आसा हांव नगो म्हाका 2 वर्सां जालीं आतां मिनिस्टर जाल्यार हांवें 1 वर्स पयलीं 1 वर्स न्ही आतां 1.5 वर्स जालें आसता म्हाका इन वी हॅड लॉन्च अ सोलर स्कीम वेर वी सेड दॅट वी आर कमिटेड टू द ग्लोबल एनवायरमेंट आनी वी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर आय हॅव टू ऑल्सो सी दॅट एनवायरमेंट इज प्रोटेक्टेड. सो आमी 50% सबसिडी दिली. म्हणजे कितें आमी एम्पॅनल केले विथ द लिस्ट ऑफ रेट्स आनी वी हॅव गॉट गोंयचे एंटरप्रेनर घातले ऑलमोस्ट 37 गोंयचे एंटरप्रेनर घातले. आणि आय एम प्राऊड टू से दॅट फ्रॉम झिरो वी हॅव टच्ड ऑलमोस्ट 10 megawatts ऑफ पॉवर बाय सोलर जनरेशन विच इज कनेक्टेड टू द ग्रीड. नाव स्टेट गव्हर्मेंट वॉट पीपल ते इम्प्रेशन येता एनजीओ थोडे बोवाळ मारता की सोलर पॉवर गव्हर्मेंटान तयार करपाक जाय. गव्हर्मेंटान तयार कसो करतलो. इट कॅनॉट यू रिक्वायर वास्ट लँड. For every KW, you require 400 square meters of land. And if you require so much power, if you generate, we require so much land. We don't have land. Now, private entrepreneurs have to come and put it up, or individual person has to put a rooftop solar. So we are giving 50% subsidy for that. Why are those people not coming forward? If they come forward, then the power generation requirement is reduced. फक्त एनजीओ थोडे बॉम्ब मारता की गोंयान सरकार करना. एक म्हाका अशें सांगपाक आयल्लें कोण एक तो ही इज अ स्पेशलायज्ड पर्सन इन सोलर एनर्जी. तो म्हणटालो कितें की आपल्या घराच्या टॉपार समजा पॅनल्स बसयले तुमी आनी जनरेट जाली आनी इफ इट इज एक्सेस देन इट कॅन गो टू ग्रीड ना. ना ना आता कितें आसा न्ही वी हॅव गव्हर्मेंट पेस यू फॉर दॅट. ना ऑलरेडी चालू केलें न्ही हांवें आय ऑलमोस्ट 1 वर्स जातलें 1 वर्स सवा जातलें दॅट वी हॅव कनेक्टेड ऑल सोलर जनरेशन पंप. सो वी हॅव गॉट आम्ही सबसिडी दिली ऑलमोस्ट 40-45 लाख आम्ही सबसिडी दिली. इवन आय हॅव इन्स्टॉल हांवें सबसिडी घेवं ना कित्याक लोकां हांवें सबसिडी घेतल्यार लोक बोवाळ मारता. सो आय एम अ एंटरप्रेनर. हांवें ऑलरेडी म्हजें एक इन्स्टॉलेशन घातलां वेर इन मंथ ऑफ 2019 डिसेंबरान वेर आय पूट इन एंड इट इज जनरेटींग पावर एंड इट इज गोइंग टू द ग्रीड. आतां हे सिस्टमान कितें आसा तुजे घराची लायट डिस्टर्ब जायना.
म्हणजे तुका आमचे ग्रिडा वयल्यान लायट येता बट वॉट एवर यू जनरेट अँड वॉट इज रिक्वायरमेंट इट इज टेकन बाय दॅट टायम अँड वॉट इज एक्सेस गोज टू द ग्रीड बाय इट सेल्फ. Yes. So it is an automatic procedure. So it is not required to be connected But separately. that person who has on his house or a rooftop, that person is paid for the. Yeah, so excess जो येता पळय. See what we do every month or every year or 6 months we do the tally of the power received from him, power used by him, and we give him the difference. Okay. So we don't pay him that time, but the meter bill is generated. So whatever if he has given us excess, it is now what is happening. It gets stored and we pay him. लोकांक ऑलरेडी पेमेंट वचपाक लागला. सो हातूंत कितें आसा की थोड्या लोकांनी कितें केलां सी पावर जेन्ना घालता वी हॅव रिस्ट्रिक्टेड दॅट सोलर सिस्टम टू द लोड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. नाव आय एम सिटींग अगेन बिकॉज आय वॉज वॉट इज हॅपन आय थॉट गोंयचे लोक आमचे बरे लोक आमचे एनजीओ सगळे शाणे सगळे एनजीओ शाणे आसा. सो आय थॉट एवरी दे वूड एड्युकेट पीपल टू पुट दॅट ओल सोलर प्लांट्स विच हॅज नॉट हॅपन. वी हॅड ट्रायड हांव पोतून तुमच्या मिडियामांतल्यान आमी एड घालता आमी स्कुलांतल्यान बाकीचे सगळे प्रस्त वी गो अँड एक्सप्लेन टू पीपल आमच्या सायटीर आमी सांगता बट दॅट मच रिस्पॉन्स हॅज नॉट कम. सो अगेन नाव आय एम चेंजिंग द पॉलिसी शॉर्टली मे बी अनदर 2 months वेर वी वील लूक एट द प्रोज्युमर. आमी कितें म्हणटा हाव वी कॉल इट प्रोज्युमर. प्रोज्युमर म्हणल्यार यू आर युजींग माय एनर्जी यू हॅव टेकन सो मच KW लोड सो यू कॅन प्रोड्यूस ओनली सो मच KW. So in that you can give and you can supply to the grid. So that way we have made almost 70-80 झाले so many and we are already touched 14 megawatts of power in that direction. But now what is happening? Like there are some people like there is one panchayat who is writing to me. आम्ही नरेंद्र सावयकरान तांकां सोलर पॅनल दिल्ले अंडर MP फंड. आता पंचायत रातचे यूज करना दिसाचो तो पावर ते यूज करता पूण तेंचे जनरेट जाता पळय इट इज बिकम एक्सेस and they want to supply to the grid. Now for that there are other individuals also wants to put as prosumers producers. Prosumers are called people who produce and use and also supply. So now we are changing the policy in a very simple way. What we are restricted to their load, now we are increasing, maybe we will take up to 20%, 30% more. So for the existing people who have already put, because they have, त्यांका ते चटक लागला, they are aware of what they have done. Their investment is valid for 25 years. Every year the power generation asa it goes down by 1%, 2% अशें करून after 25th year become zero. In between they can put panels. So we have already paid people in time who have generating power and given to us. So I am going to tweak that policy of solar generation where prosumers producers will be called. We will give them extra 30% or 20%. That discussion chalu asa. Once it is done, then I will ask Honorable CM to will do the new policy. But goinche log fude sarna. It is little expensive to put. It varies from according to your roof. It varies from 40,000 to 48,000 to 52,000 per KW. So because of that, people are afraid to put or ताका स्पेंड करपाक ती ताकद बॅटरी लागता न्ही घरान ना 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 लागना ते काय लागना डायरेक्टली ग्रिडान जनरेट करता आनी डायरेक्ट ग्रिडा वयता आनी करंट घेता. सो इट इज फॅन्टॅस्टीक. माझे हांवें सांगलें न्ही फ्रॉम डिसेंबर आय एम ऑपरेटींग वर्स जावपाक येतले. आय एम व्हेरी हॅपी विथ द सिस्टम वॉट इज पुट. सगळे मेकॅनिझम आसा ताका. सो एका घराक कितले पॅनल लागता आनी कितलो डिपेंडिंग ऑन द लोड. घराचो बिलाचेर आमचो बिलाचेर पयला लोड आसतलो KW. बेस्ड ऑन दॅट लोड इट इज पॅनल. सो ताका लागून रिस्ट्रिक्शन ताका आमी प्रोज्युमर म्हणटा. सो दे आर कॉल्ड प्रोज्युमर्स अँड देर आर प्रोड्युसर्स. प्रोड्युसर्स ओनली दे प्रोड्यूस अँड गिव इट टू अस. सो ताका लागून आमचें कितें जालां आमी गोंयान वी कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव बिग प्रोड्युसर्स बिकॉज आमचे गोंयान आमी रेट जी इलेक्ट्रिसिटी आसा गोंयान सगळ्या परस देशा भितर गोंयान खूब कमी आसा. ₹1.40 चालू आसा. So producers when they invest, they give at around ₹4, ₹3, 80 paisa, ₹5, which becomes difficult for us to take. And आमचे committed contract जे thermal power चे आसा, they are at a lesser rate. That is why we are able to give. But somewhere down the line, we have to make solar and wind and बाकीचे sources of renewable energy into one and see that it comes. And we are working in a direction. As I told you, as I started it already, we are already having a lot of people who are putting. There are 37 MPNL Goinche entrepreneurs who are going forward to people and convincing them. But it is only the money which they have to invest because they have to invest full ₹100. After 6 months of their utilization, we give them ₹50 back. Okay. So this is already happened. We have distributed almost to 45, 55 consumers, prosumers who have given this. We have already dispersed the subsidy. ओके. आता मदीं मदीं कितें जाता पळयलां आमी की लायटीची बिलां जी येता पळय ती भरमसाट बिलां येयल्या. आनी म्हाका सुद्दां एक अनुभव आसा. म्हाका सुद्दां बिल एकदां ₹18,000 येयल्लें. 2 म्हयन्याचें बिल ₹18,000. अदरवायज आय यूज टू गेट 1,500 or 1,200 a month. पण हो जो प्रकार घडटा पळय तेजेर सरकाराचें सारकें लक्ष ना कशें दिसता म्हाका.
ना तशें ना तें तुमी पळयलें न्ही हांव म्हज्या मतदारसंघान हांव खंय वयतलो आय एक्सप्लेन टू द पीपल सी देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट तुजें बील येयलां पळय देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट मे बी चुकून हजारांतलें एक बील चुकूंक शकता इट इज नॉट दॅट वे सो यू हॅव टू गो टू द फाटी खूपच जाला अशें म्हणून तुका म्हटलें ना 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 खूब ते लोकांनी आवाज केलो नाकालेले ते कोण मनीस येयले आनी ते खंयच्या खंय उलोवपाक लागले आय एक्सप्लेन टू देम देर आर टू पार्ट्स आय शोड देम 3-4 प्रोज्युमर जे म्हाजे कडेन येयल्ले आय रिमूव देर एंटायर स्टेटमेंट ऑफ द इयर आमचे काडपाक जाता वी हॅव मेड दीस टेक्नॉलॉजी नाव आमकां 2 मिनटान आमचें तुजें कितें आसा पळय CA नंबर घातलो की लास्ट 2-3 वर्साचें तुजें बील येता एंड इफ यू सी ते एप्रील मे जून म्हयन्यान इट ऑलवेज इन्क्रीजीस देन नॉर्मल. And if you calculate, it increases if your daily consumption in the month of winter months or rainy is always 3 units more, 2 to 3 units more. And every year it happens. आता हांगा कितें जाल्लें की कोविडा खातीर मार्च 22 आमी बिलां दिवपाक पावना घरा कडेन. वी डि नॉट सी पावर सप्लाय केलो. वी सॉ दॅट वी मॅनेज द पावर सप्लाय आनी खंय लोकांक त्रास जावना पावराचो एवरीवेर पावर इज गिवन. But bills were delivered in 3 months and 4 months together or 5 months in some places because of the unavailability of removing the meter reading आणि दिवपाक. So in this bargain people got accommodated band आणि दुसरे कितें लोक घरा आशिल्ले कन्झम्पशनूय दिसाक जे नॉर्मल मे म्हयन्यान आशिल्ले वाडलेले 3 मध्ये ते आतां आनी 2 युनिट वाडले दिसाक. सो दीस इज वे वी विल हॅव एक्सप्लेन आय ओपन दिल्लें एनीबडी वॉन्ट्स यू कॅन कम. चुकून थोड्यांचे लोकांचे बिलां जशे हजारांतल्यान एक बील बी चुकून जालें आसतलें हांव ना म्हणना पूण लोकांनी ते दिल्या करेक्शन जालें रेक्टिफाय जालें. पण जनरल परसेप्शन जे तुमी सांगता पळय इट इज अ रॉंग परसेप्शन. सरकारान 1 पैसो वाडोवंक ना युनिटाचे कन्झम्पशनाचेर आनी मिटर कॅनॉट बी टेम्पर. आतां लोकांक परतून सारकी बिलां येवपाक लागली तुका आतां म्हयन्या बिलां येता वॉट एवर दे वर कन्झ्युमींग दे आर गेटिंग इट बॅक अगेन. म्हजेच बिलां लोकांक दाखयतालो म्हजेच जशें आशिल्लें हांव घरा आशिल्लो हांव जे घरा रावता आय कन्झ्यूम एवरेज ऑफ 850 to 950 युनिट्स पर मंथ आनी जेन्ना हांव घरा आशिल्लो विथ माय फॅमिली आय कन्झ्यूम 1200 to 1400 युनिट्स पर मंथ. सो इट इज मच नॅचरल. आनी आतां जेन्ना आमी भोंवपाक लागले घरा वचपाक लागले भायर वचपाक लागले इट इज कम बॅक टू 900-950 युनिट्स पर मंथ. सो इट इज अ नॅचरल फिनॉमिना. ओके सरकार हॅज नॉट इन्क्रीज द रेट पर युनिट. म्हणल्यार आतां सरकाराच्या मनान टॅरिफ वाडोवपाचें बी कितें आसा? Actually, JRC, we have not the authority to decide the tariff. That is a Joint Electricity Regulatory Commission which decides the tariff for the state of Goa. And this, in the month of last time, February महिन्यान, before COVID lockdown, त्यांचे हे झाले public hearing झाले and they gave the rate. त्यांनी सांगलेले की जे tariff आसा it was supposed to be increased by 10 paisa to exempt 25 paisa per unit depending on the consumer. आणि industry 25 paisa. But Honorable CM has bared that brunt of the tariff. State is giving that balance for those tariff and CM has already given up to December. Up to December COVID खातीर हे tariff CM वाडोवना. They will take the situation again in December and understand what is the situation. But JRC has recommended increase in tariff which the state has received that which the state is bearing that brunt by subsidizing the tariff by not putting on the consumer as of today. But state has not yet decided definitely going on increase. No, till December दवरला न्ही. So after December, in the month of December, we will see the situation. And then as per JRC is we don't decide the tariff. It is JRC. Either government gives subsidy or we implement this. Actually, normally they want us to implement. So that is the difference. So state will decide in the month of December whether to increase depending on the situation. आता कितें जाता पावर गेलो म्हणटकीच आमकां एक सोर्स आसता तो सोर्स कितें खंय फोन करप डिपार्टमेंटाक आनी तांकां विचारप बाबा रे पावर कित्याक गेलो केन्ना येतलो कितें. एक सदचें एकूच आन्सर आसता खंय तरी लायन फॉल्टी जाल्या खंयचो तरी फिडर फॉल्टी जाला. अशे कितकेशेच फिडर आसा जाग्याचेर जे फॉल्टी जायत आसता परत परत आनी लोकांक त्रास जायत आसा. आनी आतां एक नवें सरकारान केल्लें पळय अंडरग्रावंड मडगांव सारकें शहर अंडरग्रावंड जालां. आतां आमच्या पर्वरीनूय अंडरग्रावंड केल्लें पण अशें दिसून येता कांय जाग्याचेर थंय अंडरग्रावंड केबल्स येयल्या पसून बी खांब्या कडेन दवरल्या पण खांबे चेंज करूंक ना. ओवरहेड वायर्स तश्योच आहा. आनी आतां अख्ख्या पावसान त्यो ज्यो अंडरग्रावंड केबल दवरल्या पळय खांब्या कडेन हाडून सर्कल करून ते तशे पावसान अख्ख्या भिजल्या. खंय कडेन 3 खांबे खंय कडेन 4 खांबे खंयच्या जाग्यार 5 खांबे अशे घालपाचे आहा. पण मेन रोडाचे सगळे खांबे उबे जाल्या आनी ते अंडरग्रावंडांतल्यान गेले. पण लोकॅलिटीन जे खांबे आसा पळय ते आजून घालूंक ना.
कारण कडेन पयशे ना ते नाच न्ही ताका आनी कितें आसा लिपोवपाक कितें आसा सरकार म्हणल्यार कोण लोकांचो न्ही लोक जर सरकाराक पयशे भरना जाल्यार सरकाराक कशें सरकार काय छापना पयशे आतां ही एक गोश्ट जाली दुसरी गोश्ट जी आसा तुमी सांगला ते भशेन की पर्वरी बागान 2 पार्ट ऑफ टेंडर आशिल्लो एक भाग जालो काम चालू आसा कोविडा खातीर ते काम बंद पडले लेबर गेले आतां परतून चालू केलें कित्याक पावसान डिगींग परमिशन दिना गव्हर्मेंट जो आसा ऑर्डर काडटा कलेक्टर की पावसान काम करपाक मेळना आतां ते पावस वयतरी कलेक्टर ऑर्डर दितलो रोड डिगींग सो तेन्ना उरलेलें काम जातलें सो ते केबल तशें गुणावन दवरला म्हण कांय प्रॉब्लेम ना आनी ओवरहेड लायनी आमी काडटाच देर इज नो डावट अबाउट इट थोड्या कडेन पयलीं आशिल्ले आतां आमी काडल्या सो वील रिमूव द ओवरहेड लायन्स आतां तितून 2 गोश्टी आहा खांब्याचेर केबल अंडरग्रावंड घालप आनी तुमी म्हणटा पळय फिडर जो डिफरंट जाता फिडरा भितर लेंथी फिडर आसता वॉट इज द फिडर मिन्स फर्स्ट देर आर 4 टायप्स ऑफ फिडर वन इज दॅट तुमकां सांगला पळय 400 kVA line is also a feeder 220 kVA line is also a feeder 110 kVA line is also a feeder these are EHV high tension feeders मागीर सकयले लायन येता 33 kVA feeder from that EHV station to the domestic आमचे जे बारीक सबस्टेशन आहा पळय तेंकडे हाडटा 33 kVA तोय ओवरहेड फिडर मागीर 33 kVAच्यान जे पावर जनरेट जाता आनी 11 kVA दिता पळय दॅट इज ऑल्सो अ फिडर आणि दॅट फिडर डिस्ट्रिब्युट्स टू द डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे तुझ्या घरा कडल्यान ट्रान्सफॉर्मर दिसता पळय दॅट फिडर डिस्ट्रिब्युट्स आता 11 kVA डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर इट वेरीज फ्रॉम 100 200 400 600 मॅक्सिमम गोंयान जे ट्रान्सफॉर्मर आसा on one feeder if you say 100 kVA transformer on one feeder normally or mostly it varies from 40 to 60 transformers on one feeder so feeder is at a big length it is almost maybe 15 20 25 kilometers sometimes even in hinterland 40 kilometers also length asa so 40 kilometer 25 kilometer lengthacho feederan एक फिडराचे 30 मीटर 40 मीटरचे पोल असता एक पोलाचे तुझे इन्सुलेटर म्हणटा पिन इन्सुलेटर म्हणटा तेका त्यासो ब्राउन कलर असता पळय त्याच्या थ्रू तो केबल वयता आणि मागीर लायन येता फिडर फॉल्टी म्हणल्यार कितें इन्सुलेटर जो दिसता पळय तो जे भितरल्यान जर पिन इन्सुलेटर जो डॅमेज आसा तो नॅचरल आयजाक दिसना सो इट इज लायक एक तरी ब्लास्ट जाता तो दिसता और इन्सुलेटर भितर जर बारीक फॉल्ट देखून आसा सो दे हॅव टू प्रॅक्टिकली सी द फॉल्ट आता मदीं आमी एबी स्विच घालता बाकीचे मेकॅनिझम घालता बट फिजिकली आमकां ते पळोवंक पडटा सो दॅट इज वाय फिडर प्रॉब्लम्स आर लायक दिस टायप प्रॉब्लम्स टील दे फिजिकली सी वेअर द एक्चुअल फॉल्ट ऑफ अ पिन इन्सुलेटर 4-5 पिनी आसता वयर तो खंयचो दिसता मदीं आमचे मे बी 2 किलोमिटरचे आमी एबी स्विच घालता सो वी पुट ऑफ लोक म्हणटा येता वयता कितें फकाणां करता म्हणटा बट दॅट इज अ टायम दॅट देर इज अ फॉल्ट इन द फिडर ऑफ दॅट लेंथ आनी खंय तरी दे आर ट्रायंग टू डिटेक्ट दॅट फॉल्ट and without passing the current to the feeder you cannot determine the fault this is a practical solution overhead lining underground lining भितर is a different mechanism गोंयान 90% आमचे जे feeder आसा is overhead so these overhead lines you will have that येता ऑन करता परतून टीप जाता सो 2 मिनटांनी घेता मागीर दे हॅव टू गो फिजिकली आनी पळयता मग सेक्शनलायझेशन करता ते सेक्शनलायज जम्पर ओपन करता आणि दे ट्राय टू सी which side of the feeder is faulty so that is why we will find till the fault is determined and magi light eta pay sometimes in one fault it happens one charge it happens sometimes it goes up to 7 8 10 times also till they detect that fault where it is there is no other there are mechanisms but they are very expensive mechanisms and it cannot be kept म्हणजे जे mechanism असा आम्ही normal mechanism AB switch घालता between lengths of two feeders आणि आता आम्ही वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग आता कोविड झाले वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग फॉल्ट इंडिकेटर्स टू पुट ऑन द वायर इटसेल्फ where the current is flowing to understand from where it is flowing so it's a very expensive mechanism and with the present rate if we do all these new things गोयान जर आम्ही करपाक लागले the tariff will go up to 4 rupees and 5 rupees per unit आणि लोक मागीर तेच लोक बोर्ड मारतले लोकांक लायटूय जाय लोकांक पयशे दिवपाचे ना सो तेजेर कशें करप ह्यो सरकाराचो भार आसता सो सरकार कॅनॉट इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नॉलॉजी टोटली because of the restriction of power tariff if people say tomorrow ना आमकां 24 वरां लायट जाय तूं म्हाज्या कडेन कितलेच घे 100 रुपया घे 7 रुपया युनिट घे जाल्यार आय एम टेलिंग यू 100% वी कॅन फायंड ऑल मीन्स ऑफ प्रिकॉशन्स in getting this rectified in very small time. The renovations of your substations, is it necessary? How many substations will have to be renovated or all substations will have no, to be renovated? No, it is not like that. See, आता काल म्हणजे फोण्या उजो लागलो आमच्या स्काडा सेंटरान ते कितें आशिल्लें की खंय तरी बारीक स्पोक येलो आनी आख्खो स्काडा आतां लासलो आमचो ऑलमोस्ट 2.5 3 crores लॉस जालो आता सबस्टेशन जेन्ना तुमी घेतला पयलीं मेकॅनिकल रिले येताले आतां इलेक्ट्रॉनिक रिले येता सो थिंग्स आर चेंजिंग सो वी आर डुईंग स्लोली आमी करता एकदां वांगडा जर चेंज करपाक गेले तितले पयशे सरकारा कडेन ना
and it will become a very big burden on the government to do the same. So that is why these things are doing periodically, and every time we change, we do small changes in every subdivision. And amka karit, it's a continuous process. But if people say that tomorrow we are ready to pay 5 rupees, our base rate 4 rupees and 5 rupees per unit, amka 24 hour light दिली, then 100%, if we increase the tariff, then 100% we can give 24 hours light. जे भायल्या देशांनी म्हणटा लायट वचना, it is because they have put more infrastructure, modern infrastructure, and this, see, जशे थोडे कडेन मनीसूच ना maintaining this infrastructure. They are called on latest technology, where the transmission lines, underground lines are based on a computer, dogs and basta, and they know where the fault has come. So it is very expensive technology. So it will take time. फुडें जातलें केन्ना तरी. We can go to that, but it will take a lot of time. No, it depends on the tariff. If people give, आता आम्ही 10 पैसे वा 5 पैसे देखून युनिटाचे वाडयल्या, व्हडलो बोवाळ करता लोक. So how can you increase the infrastructure without paying? Somebody has to bear. The state has to bear. From where the state will bear? It is people's money only the state spends. So it is a circle. So we had taken last time, we have taken a lot of decisions, but unfortunately due to COVID, आमचे टोटल 7-8 महिने वेस्ट झाले माझ्या टेन्युअरातले फॉर मेकिंग दिस, आणि आय डोंट foresee in the next 6 months also whether these things will be happen. And we have started working on a mechanism. माझे engineer बी बसून continuous meeting घेऊन we were trying to sit on this mechanism to do these things. But unfortunately because of this COVID we have lost time. But I know I am there for the next 1 year. एक वर्ष तरी आसतलो आणि एक वर्ष there 1 year 2 months. In that, whatever if the scenario changes, we will try to give relief to the people with the existing tariff. I have told people also, industry also have told that if we give you 24 hours, we will increase you by 1 rupee 2. They said okay. Industry said okay. So we are working on that mechanism. We have not increased the tariff. We will work on that mechanism. उदळ विचारलें हांवें की आतां आमकां 57 वर्सां जालीं आमी स्वतंत्र जाल्यार, गोंय फ्री जाल्यार, आनी तो पर्यंत आतां इतकी वर्सां सरकार चलता, पण स्वताचें पावर जनरेशन करपाचें केन्नाच कोणाच्या तकलेन येवंक ना. आनी आतां ह्यान फुडें तरी सरकार विचार करून आपले स्वताचे पावर, आतां हे तमनार प्रोजेक्ट आहा पळय, परत ट्रान्समिशनच जालें तें. स्वता इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करपा खातीर गोंया कडेन अशें जावचें ना केन्नाच. पळय स्वता इलेक्ट्रिसिटी ते थोडे ते हे सांगता पळय NGO, तेणी वचून लोकांक सांगपाक जाय जर गोंयांत जर भायल्यान लायट येवपाची ना आनी ग्लोबल वॉर्मिंग जावपा ना, सर घरान ती सबसिडी आमी दिला पळय 50%, तूं स्वताचे पयला घरा घाल वयर. आनी लोड जो तूं सपोज जर दिसाक जर 100 युनिट यूज करता, एक्झाम्पल दिता, 100 युनिट करना डिपेंडिंग ऑन वेरी, 50 यूज करता, तो सोलर घालून तो सरकाराचो लोड जो 50-100 युनिट जनरेट करून तूं ते लायनीन हाडटा, तूं स्वता जनरेट करून 3 युनिट 4 युनिट स्वता करून 20 युनिट स्वता करून हेजेर तूं कमी करून सरकाराचो लोड कमी करतलो. सो सोलर रूफटॉप हे तुवें करचें अशें म्हाका दिसता लोकांनी करूंक पडटलें. सरकारा कडेन अशें मेजर पावर जनरेशन स्वताचें आनी लोकांक दिवपाचें हें जावंक शकना गोंयांत. कित्याक मोमेंट आमी टर्मिनल घातले तेच लोक हाडून बंद करतले, NGO वयतले आनी कोण उचकायतले जे कोल जाता. दुसरो जो आसा जो सोलर प्लांट घालूंक सोदता, जे तुमचे विचार आसात, तो येदो जागो खूब व्हडलो जाय आनी इट इज नॉट अ सोल्युशन टू पावर जनरेशन. There are only 3-4 power generation. It will only help in reducing the load of power requirement from other states. Just individually, if they decide, then it can happen and it can do. There are people in Goa, 1 or 2 people I know, who do not consume electricity from the grid. They have done their own system of power generation. They have put battery backup and they supply to the power in the night. It's like an inverter. So there are 2 people in Goa whom I know. I have visited one of them. I intend to visit the other person, where he has done without the grid of the government. He is generating power of his own by solar mechanism, by small wind, and storing and using it by himself. This can be done by individual, by himself, and that will take a lot of time. As government, 100% power generation of the requirement of Goa is impossible to do. It's not because it is not impossible, it is because coal generation power plant in Goa will not be allowed by these NGOs to be put. That is number 1. Number 2, solar or tidal or hydro je asa, it is not going to make so much generation of power not to bring power from outside the state of Goa. ओके, आतां सोपोवच्या पयलीं हांवें पळयलां की हरवळ्या सारक्या जाग्यार जंय एक धबधबो आसा, वॉटरफॉल, थंयसर तेंच्यांनी एक पावर जनरेशन प्लांट सुरू केल्लो आनी दॅट वॉज नेम्ड आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी. तो आतां पळयत जाल्यार ताजी सामकी वाट लागल्या. ताजे थंय मोटर आसा, जनरेटर आहा, सगळें आहा, पण थंय कोणाचेंच लक्ष ना. हे असले जे प्रोजेक्ट्स खंय आसता पळय
ते डिपार्टमेंटान समज थंय लक्ष घातलें जाल्यार ते रिपेर जावपाची शक्यताय आसा जावंक शकता. कितें आसा न्ही गव्हर्मेंट मेकॅनिझम पळय ती आपुलकी आसपाक जाय. म्हाका सद्या तरी आपुलकी आसा गोंयांत कितें करपाक, पूण म्हाज्या फाटल्यान म्हज्या फुडल्यान कोण करतलो म्हाका खबर ना. सो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गव्हर्मेंट सर्वंट्स ऑल्सो कंटिन्युअस प्रोसेस. तो जेन्ना कोणें घेतलो ताका इंट्रस्ट आशिल्लो तेणें करपाचो, तो गेलो की तें पाड पडलें. सो गव्हर्मेंट सर्वंटाचो मेकॅनिझम तसो ना. दॅट इज वाय PPP इज द रायट सोल्युशन. प्रायवेट पार्टनरशीप तो आपणाचें ते चलयतलो, गव्हर्मेंटाक पावर दितलो, हेजेर आमी फोकस करपाक जाय. गव्हर्मेंटाचे स्वताचे बळार हें करपाचें जावचेंच ना. वयल्यान सरकाराचे लोकांचे पयशे सरकार इबाड करतले आनी खंय तरी ते जावचें ना. So I think this type of concept should not come in the mind of anybody, even in general public, that government should be in the business of doing business. Government can be only somebody. जशें आख्खे देशान आज भितर discoms are created. There are companies created to give power to people, and they work on a company method. आख्खे गोंयान, except for Goa and Pondicherry, these states have remained with the government. But everywhere in India, discoms have been created. Discoms' responsibility is to generate power. It's an independent system where they buy power, they sell power. आणि तुका जर गव्हर्मेंटान जर तांकां पगार पयशे फारूंक ना 2 म्हयन्यान कट करता. गोंयान अशें ना. गोंयान गव्हर्मेंटाची बिलां उरत आसता, मागीर कोण तरी येता आनी पळयता आनी ते फारीक करपाक लायता. लोकांचे आज तशें जाल्यार स्कीम येवपाची 1 तारखेच्यान 450 कोटी इतले वर्साचे पेंडींग आसा. हे लोकांचे पयशे. सो स्कीम काडटा आतां ते DPC वेव करून प्रिंसिपल अमावंट घेवपाक. सो यू रिक्वायर अ इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. तूं फारीक करना, मग तुजें कट करपाचें 2 म्हयन्यांनी ना, तूं लायट घेनासतना राव. हो सिस्टम जर इम्प्रुवमेंट जाले जाल्यार गोंयान म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जातल्यो. यू कॅनॉट पूट गव्हर्मेंट इन टू बिझनेस. दिस इज वॉट माय सेज. तर आमी ह्याच मुद्द्याचेर हांगासर आयची मुलाखत सोंपया. निलेश बाबाचें अशें म्हणणें आहा की सरकार आपल्या तरेन आपलो प्रयत्न करता आमच्या गोंयच्या जनतेक पावर दिवपाचो आनी अनइंटरप्टेड पावर दिवपाचो सुद्दां तांचो प्रयास चालू आसा. पण एट द सेम टायम त्यांचें एक सजेशन आसा. सरकाराची एक जी स्कीम आसा पळय सोलर एनर्जी स्वताच्या घराच्या टेरासाचेर किंवा रूफ टॉपाचेर करपाची, तितून ते 50% सबसिडी दिता. आनी अशें दिसता आमकां जर सेल्फ सस्टेन जावंक जाय इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर जनरेशन जाल्यार आमी सुद्दां ही स्कीम घेवंक जाय आनी मॅक्झिमम लोकांनी फुडें येवंक जाय आनी ही स्किमीचो फायदो घेवंक जाय. 50% सबसिडी सरकारा कडल्यान घेवन स्वताची लायट स्वता तयार करून आनी एक्सेस लायट जर जाली जाल्यार ती एक्सेस लायट सरकारच्या ग्रिडान चल्ली आनी तेजेरसूनय मागीर तुमकां बेनिफीट मेळटा अशें तांचें म्हणणें आहा. निलेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच.